नेक्स्ट एक 45 मिनिट्स देवाल उडगास करून एक सत्संग करता आसा ती हाजे की ना एक म्हणटात पळय देवाल एक भारी एक प्रितीश विषय कोण देवाल म्हणटात पळय स्तुती करता ती तो तुम पुराजना धन्यवाद हे परवारी हे इतले चांग हे स्तोत्र पठण करून आमी हे कार्यक्रमा मुखार आमी हे शिष्टाष्टकम सिरीजाचे कंटिन्यू करता आसा ती आज आमी 7th वर्सार ते पावली ती हे सेमिनाराचे कंटिन्यू करता आसत म्हळ्यार हेची की आमी देवाले नामस्मरणा प्रती आमगेलो विश्वासू आमगेली रुची आनीक वाडून येवो आनी आमतुले असेल कसन कसन ते तत्व आसा ते कसन व्हड भक्तांनी चैतन्य महाप्रभू शिष्टाष्टकमा विशयी तांणी सांगिल्लें आसा त्याचेर आमी सत्संग करून ताचेर आमी चिंतन करूया सो हे सेमिनाराचे पॅटर्न अशी आसतलें एवरी टायम म्हणजे की आतां नेक्स्ट एक हाफ एन आवर भर आमी डिस्कशन करूया मागीर एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करून सेशन कंक्लूड करूया ताचे पयलीं फुडें तुमगेले कसले कॉमेंट तुमगेले कसले अनुभव तुमकां शेअर करपाक जाल्यार लास्टार एक 5-10 मिनिट्स टाइम आसतलें शेअरिंग आमी करूयात सो हे टॉपिकार सांगच्या खातीर कांय क्वालिफिकेशन ना जाल्यार तुमगेले एक किंचित रूपार सेव करता भाग्य मेळटा त्या रूपार प्रयास करता आसत प्रार्थना करून तुमकां या ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आम्ही फर्स्ट 7 वर्सेस रिसाइट करूया शिष्टाष्टकमाची मागीर ताचेर 7th वर्सा वयर आमगे डिस्कशन स्टार्ट करूया चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयकैरव चन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनम् परम् विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नाम्नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहाजनिनानुरागः देवाल देवाले नाम तू काही एक प्रकाराच्या अंतर ना आम्ही खंयची प्रकारान भक्तीन देवाल नामस्मरण करता ती देव खंडित त्या आदान प्रदानान म्हणतात पळय यथा माम प्रपद्यन्ते देव खंडित रेसिप्रोकेट करता आणि तू काही विश्वास ना देवाल नामान ती पुरा शक्ती आसा म्हणून हो फोड विषय आमच्या शिष्टाष्टकामान कळटा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानतेन कीर्तनीय सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वद- वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम गृहिणी भविष्यति
आणि आयची श्लोक 7 श्लोक त्यांच्यावर आम्ही डिस्कशन करूया आज ह्या पंथानी नेक्स्ट टाइम कितले पॉइंट्स कव्हर करूयात म्हणून युगायतं निमिषेण चक्षुषा प्रावसायितं शून्यायतं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे हांगा चैतन्य महाप्रभू हे श्लोकांत तू सांगता आसतली की हे विरह भाव देवा तुगेल्या किना दूर आसूं न्हू म्हाका म्हणटात पळय एक निमिष वय 12 वर्सां म्हणके दिसता म्हणून आणि से- एकदम पावस आयल्या म्हणके दोळ्या दुखून रे अश्रू येता आसा आणि सगळें हें जगत त्या तुका सनेना शुन्य इतम जगत स्वरूप तशी म्हाका तुगेल्या विरह भावनांत म्हाका अशी दिसता आसा सो एक प्रकारार पळयलें हें एक म्हणटात पळय एकदम एडवान्स लेवल उच्च कोटी हें चैतन्य महाप्रभू दाखयता की म्हळ्यार एक भक्तालें विरह भाव कशें आसता आनी खंयच्या प्रकारार एक म्हणटात पळय तांकां त्या देव येद्रा प्रत्यक्ष रुपार दिसना ताचे खातीर तांकां कशें एक तांगेलें एक मन आसा तांगेले हृदयांत कसं एक ती भावन आसा त्या तांणी व्यक्त करता आसा ती सो तें एक व्हड एक विशय जाल्यार एक साधक रुपार आसतना आमी हो विशय कशें मनावरचे ते आमी प्रयत्न करूं चैतन्य महाप्रभू एक लेखार आमकां सांगता आसा ती की कसं न्ही एक भावना विरह भावना म्हणून सेपरेशन हाची फुडल्या श्लोकांत आमकां आमी पळयलेलें आसा की चैतन्य महाप्रभू सांगता ते केद नेतल समय की म्हाका हें पुराव देवा तुगेलें म्हणटात पळय तुगेली ती भक्ती म्हगेले हृदयांत येवन गदगद हृदय विरा तशी म्हळ्यार कशी एक प्रकारार ती म्हाका एक भक्तीची भावना म्हगेल्या हृदयांत उत्पन्न जातली म्हूण त्या प्रकारार देव सांगता आशिल्लो जाल्यार आत्तां देव सांगता आसा म्हणटात पळय समिट म्हणटात पळय हायेस्ट पॉइंटार आसा की विरह भावारी गोविंद विरह नमे म्हळ्यार देवा कसं न्ही हें म्हूण सगळें जगांत कसं ना सो हे श्लोकांत पळयल्यार सुरेश चैतन्य महाप्रभू सांगता ती युगायितम निमिषेन म्हळ्यार निमिष म्हळ्यार एक सेकंडाचे भाग केल्यार ते एक निमिष जाता ते संस्कृतांत ते कॅल्क्युलेशन ते शास्त्रांत सांगिल्ल्या कारी एक सेकंडाक 12 भाग केल्यार ते एक निमिष जाता सो तशी ते एक निमिष चैतन्य महाप्रभू सांगता ती की म्हाका देवा तुगेले उपस्थिती ना आशिल्ले खातीर ते एक निमिष म्हाका 12 वर्सां म्हणके जाता म्हूण म्हाका सहन करचें जायना ते म्हळ्यार एक व्हड एक प्रकार तांगेली ती भक्तीची भावना तांणी प्रकट करता आसत चक्षुषा प्राविर्शायितम म्हळ्यार समुद्रांत तुका कशी एक उद्दा आसा त्या प्रकारार दोळ्या देखून रडणी येता आसा म्हूण सो एक ही एक आनीक एक तांगेली एक भावन तांणी सांगता आनी ते श्लोकार सांगतात मागीर शुन्या इतम जगत सर्व हे सगळ्यांची जगत्यांत तू कांय नाही आहे शून्य म्हणून कसं ना म्हणून जगत्यांत सो आमी भक्तींत पळयतना आमी केन्ना साधना आमी करता आसा ती म्हळ्यार खंयच्या प्रकारान नामस्मरण करता ती भजन करता आसा ती आतां स्तोत्र म्हणलें आमी पुरा जेन्ना आमी कसन ट्राय करता आसा ती कसन प्रयास करता आसत आमी पुरा करतना देवाल एक सान्निध्य देवाल एक उपस्थिती आमगे येत्रा मुखार प्रत्यक्ष रुपार देव आमकां दिसना आमकां तें केन्ना देवाले म्हणटात पळय इतले आमगेली ती एक निर्मल भक्ती अशी पुरना की आमकां केन्नाची देवाल उडगास येता सो देवाल प्रेझेन्स आमकां फील जाता सो देवाल ते सान्निध्य आमकां कळटा नातील निमित्त आमी कसं करता ती हे केन्ना जप करता ती शास्त्र वाचिता ती सत्संगा भाग घेता ती देवस्थान आमी कसं करता आमी एक प्रयास करता सर की देवाल एक प्रेझेन्स देवाल ते एक सान्निध्याचे आमकां एक म्हणटात पळय भावना आमी ते एक म्हणटात पळय ते एक मना वर्स तशें जावं आमकां ताचे एक सान्निध्य आसता ताचे एक भाग जावचे एक देवान दिवका हे लेखार आमी प्रयास करता आसत कृष्ण म्हळ्यार आमगेले हृदयांतू आसा परमात्मा जावन तशींची कृष्ण एक प्रकार आमी पळयल्यार भगवान जावन आसा पुरा कडेन आसा म्हळ्यार पुरा कडेन आसा देव हृदया भितर आसा भायर आसा पुरा कडेन आसा यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामिता तो नरसिंहा पुरा कडेन आसा देव जाल्यार आमी तागेले ते प्रेझेन्स तागेली ती उपस्थिती आमकां ते कळना आमी तें एक आवाहन करता
म्हळ्यार एक खंयची एक प्रकार देवाक आपोवका, प्रार्थना करता, देवाला नामस्मरण करता. सो देव आमकां प्रत्यक्ष रुपार दिसनातल्यार आमी कसन एक आमकां ट्रेनिंग दिता आसा ती कसं पूण एक प्रयास करून भक्ती म्हळ्यार त्यांची खंयचे नाना प्रकारार आमी कसन कसन म्हणटात पळय प्रयास करता ती विंगड विंगड सकळ कार्य आसता, विंगड विंगड प्रथा आसता, विंगड विंगड पुरा आमच्या शास्त्रांत तूं सांगिल्ले विशय आसता. कसन करता आसता ती आमी आमकां ट्रेन करता आसता ती खंयच्या विशया खातीर देवाल प्रेझेन्स फील करच्या खातीर, देवाल उपस्थिती खातीर. देव वस्स देवाल उडगास कोरका, देवाल कृपा दृष्टी आमगेले वयर आसूं का. सो हे आमकां देवालें प्रेझेन्स फील जायनातल्यार वय आमी तें कसलेंय पूण एक कार्य करून देवाल प्रेझेन्स फील जावची जशी आमी तें भक्तीचें कार्य म्हूण आमी पळयता. सो त्या प्रकारे कृष्णा कॉन्शियस और कृष्णा भावनामृत तें कसं न्हय की आमी देवाल विशीं कशी कोणी करून देवाल नामस्मरण करचें, विग्रहा पूजन करचें, देवाल विशीं आयकुचें, देवाल सगळे कथा आयकुचें, कसलेंय पुणी करून देवाल तें एक सानिध्य, देवाल ती एक उपस्थिती आमगेल्या जिवनांत येवका म्हूण उपासना. आतां आमी काशी मठांत व्यास उपासना म्हणटात. उपासना म्हणजे देवाल लग्गी वचचें, देवाल प्रेझेन्स फील करचें. द होल पर्पज म्हणटात पळय साधनाचें, आनी तो चैतन्य महाप्रभू सांगता आसा ती की देवाल ते एक विरह भाव म्हणटात पळय देवाल उपस्थिती आमी कसलेय पुणी करून देवाल कशी पुणी उडगास करून आमगेल्या जिवनांत देवाल ती कृपा दृष्टी आसूं का ते आमी प्रयास करचें. हे चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार राधा राणीले आतां राधा कृपा अष्टक आमी म्हणलेलें राधा राणील तें एक ते गोपील आनी ते राधा राणील तांगेली ती एक निर्मल प्रिती. आज जाल्यार ताचे विशय एक दोन प्रसंग आसा आज नेक्स्ट टायम पळोवया. जाल्यार तांगेली एक निर्मल प्रिती आनी देव तांगेली वटू कशी रेसिप्रोकेट करता तांगेले मध्य तें एक आदान प्रदान आशिल्लें तें आमी पळयता. जाल्यार तें एक पुराव कशी तांगेली ती व्हड भावना कृष्ण केन्ना नाचता वृंदावनांत तांगेली तें कसन तें एक भावना तें विरह भावना म्हळ्यार हें एक आमी त्या शास्त्रांत पळयता. मात केन्ना आमी हें व्हड व्हड भक्तां विशय आमी हे विशय आयकता ती म्हळ्यार वृंदावना आशिल्ले ते ब्रजभक्त तांगेल हृदयांत तांणी शुद्ध भक्त जावन देवाल नित्य जावन आशिल्ले भक्त जावन तांगेले खातीर तांगेली ती एक प्रिती म्हळ्यार देवाल खातीर ताका एक हेची ना लिमिट ना. ताका तांणी केन्ना देव तांगेले मुखार आसना तांगेले ते एक विरह भावना म्हळ्यार तांकां तें सहन करचें जायना त्या प्रकाराचें तांणी तें व्यक्त करतात. आमी आतां देवाल दुखून दूर आसा ती जाल्यार आमकां देवाल खातीर प्रिती ना. आमी ते प्रिती डेव्हलप करच्याक आमकां तें भक्तींत मुखारसून वचच्याक एक प्रगती करच्याक तें प्रिती आमकां जावका म्हूण आमी तसले तें भक्तीचें साधना करून आमी तांतू देवाल कशें एक नित्य रुपार नामस्मरण करून उडगास करचें. आनी हगूर हगूर हें पुरा करता 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 आमी तें देवाल उडगास करचें आमकां तें चिके रुपार एक स्वाभावीक जाता. आनी खंयच्याय परिस्थितींत तूं त्या अभ्यासा बलान आमगेले त्या साधनाच्या प्रयासान आमी एक म्हणटात पळय एक नम्र भावनेन देवाल सेवा करून देव एक कशी परिस्थिती हाडटा की आमी आमगेल्या जिवनांत वय अनेक रुपारी कार्यारी खंयचे एक सेवा रुपारी तागेले भजन म्हणचे की फूल घालून दिवचे की देवाल स्तोत्र पठण करचे की देवस्थान वचून तागेले एक दर्शन घेवचे की प्रसाद घेवचे हें पुरो हंतू आमी देवाल तें एक प्रेझेन्स फील करीत म्हूण आमी पळयत. सो तशें एक विशय आसा. प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेले गुरूल खातीर सांगचें आशिल्लें भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरा खातीर की हांव तांगेले देखून केन्ना दूर आसा म्हूण म्हाका दिसनी म्हूण. म्हणल्यार तांणी कसन म्हाका एक शिक्षा दिलेली म्हाका कसन एक इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले ते हांव पालन करता आसता प्रयास करता आसता पालन करच्या खातीर. ताका हांव तांणी दिलेलें कसन की इन्स्ट्रक्शन प्रमाण तांणी कसन की म्हाका एक गायडन्स दिलेलें शिक्षण दिलेलें त्या लेकार हांव तांणी सांगिल्ले विशय हांव जिवनांत प्रयास करता आसा मुखारसून वचच्या खातीर ताका हांव तांणी सांगिल्लें म्हणटा केन्ना करता आसा तेन्ना म्हाका अशें दिसता की गुरू म्हगेलो तूं आसा म्हूण. म्हणजे त्या गुरून तें तांकां कसन तें एक आशिर्वाद दिलेलें तांकां कसन ती एक आज्ञा दिलेली ताची तांणी पालन करता आसा ती आनी तें करता करता तांकां अशें दिसता की गुरू तांगेलो तूं आसा म्हूण. सो ती एक भावना प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें की जाल्यार की तांणी अमेरिकांनी वताना श्री भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांणी हें जगा देखून वचून
हे गोलोक वृंदावना पाविल्ली आशिल्ली ती, जाल्यार तांणी सांगता ती की तूं तांगेले गुरू तांणी संबोधन करून सांगता ती की तूं म्हगेलो केदनाय आस म्हणून गुरूक तांणी सांगता ती की तुमगेलें तुमी सांगिल्लें तें एक शिक्षण, तुमी सांगिल्लें तें एक आज्ञा, हांव तें पालन करूं प्रयास करता आसा, आनी ताचे निमित्त केदनाय दिसता की तुमी म्हगेलो ओट्टू आसा ती म्हूण तशी शिल प्रभुपादान तांगेले गुरू खातीर सांगिल्लें. एक पंता न्यूयॉर्काक तांणी सुरे पंथा वताना तेन्ना कसं तांगेल्या कोणी भक्त न्ही कोणी ना तशी न्ही सुरे वर्सकी दोन्ही वर्साची गौर पौर्णिमा वेळारी तांणी एक लेटर बरयतात, तांणी सांगता ती की प्रभुपाद स्वामी की म्हणजे तांणी कितलीं वर्स तें वृंदावनांत आशिल्लीं ती, आनी तें गौर पौर्णिमा ते इतलो व्हड महोत्सव आसा वृंदावनांत मायापुरांत, आनी तेन्ना तांणी तें बरयतात की आज म्हाका भारी तें एक विरह भावना जगता आसता म्हणून वृंदावनांतू मायापुरांतू पुरा वैष्णवादकून म्हळ्यार तांणी एकलीं आशिल्लीं ते न्यूयॉर्कांत येतोळ ते कोणी म्हळ्यार इस्कॉन और कोणी ते हरे कृष्णा म्हणटलीं कोणी नात तें येतोळ ते आतां थंय पुरा भक्तजन वृंदावनांतू मायापुरांतू कितले चांग रुपारी कितले एक म्हणटात पळय एक महोत्सव जगता आसा आजी. आनी हांव हांगा हे परगांवांतू अमेरिकांतू आस म्हूण तांणी तशें लिखतात. आनी थंय कोणाक चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार कोण म्हूण गोतना जाल्यार चैतन्य प्रभुपाद मागीर स्वामी मागीर सांगता ती की हो महोत्सव देवा तुगेलो उडगास करता आसा तेन्ना हो महोत्सव म्हगेलें हृदया भितरी जाता आसा म्हूण म्हळ्यार डायरेक्टली तांगेलें त्या वर्स साधन नाशिल्लें तें महोत्सव करच्या खातीर कोणीय नात थंय तांणी एकलीं आसा ती जाल्यार तांणी सांगता ती ह्या ते वृंदावना उडगास करून मायापुरा उडगास करून हे पुरा हो विषय पुरा शास्त्रांत बरयलो उडगास करून हे गौर पौर्णिमाचो महोत्सव म्हगेल हृदया भितरी जाता आसा म्हूण तांणी अशी ती तांगेली त्या विरह भावना प्रकट करता ती म्हूण पळयत. सो एक प्रकारान आमगेल जिवनांत थंय साधक जावन म्हणटाना देव प्रत्यक्ष रुपार आमगेल मुखार ना जाल्यार आमी तागेलो उडगास करून आमगेल्या जिवनांत आसा तें कशें करचें डायरेक्टली प्रेझेंट ना प्रत्यक्ष रुपार आमकां दिसना जाल्यार आमी तागेलें प्रेझेन्स कशें फील करचें. सो हांगा चैतन्य महाप्रभून सांगचें आसा शुन्या इतम जगत सर्वम गोविंद विरहिणम गोविंदा तूं नातिल निमित्त हें कांय ना हें जिवनांत सो तशें प्रकारे सांगचें आसा. सो आनीक एक पॉयंट आमी आयज सेशनांत डिस्कस करूं येता की भक्तां खातीर हे संवसारांत देवा देव नासल्यार हें संवसाराचे खंयच्या विशयाक व्हॅल्यू ना म्हणून हें कसन पॉयंट हाचे विशीं आमी एक 5 मिनीट पळोवया. कसं जालें की आमी खंयचे एक वस्तू नासल्यार आमी ताका आमकां तें जावका म्हूण म्हणटात पळय मिस करतात जाल्यार हो तें जावका आशिल्लें म्हळ्यार ते आमी त्या विशयाक व्हॅल्यू करतात. कसले विशय आमगेले खातीर ते म्हत्वाचे आसा इम्पॉर्टंट आसा आनी ते आमगेले वटू स्वल्प काळ ना तेन्ना आमी ते वस्तू आमकां जावका और तो व्यक्ती आमकां जावका म्हूण आमी ते मिस करतात. आतां कोणी एक चेडा कोणी एक आवस बापूल चेडूं परगांवा वता म्हूण लेखया ती फर्स्ट टायम आनी कसलें एज्युकेशना खातीर कामा खातीर आनी तो भायर वतरी 6 म्हयने तें कसले फोन ना कसले एक नमुन्याचे खंयचे कॉन्टॅक्ट ना ते चेड्याक चल्याक चेलेक आवस बापूल उडगास वयना तशें म्हळ्यार कसं न्हय मते कशें की तांगेले मते एक प्रिती आसकी ना म्हूण तशें पळयत कसं जाल्यार की खंयच्याय विशयाक आमी व्हॅल्यू करता ती आमकां एक प्रिती आसा आनी ताचे खातीर म्हत्व आसा जाल्यार तेन्ना ते विशय नासल्यार ते व्यक्ती नासल्यार आमी भारी मिस करतात. खंयचे विशय कितले इम्पॉर्टंट आसा म्हत्वाचे आसा ते आमकां कशें कळटा केन्ना आमी ते मिस करतात और आमकां ते नासल्यार आमकां म्हणटात पळय असं कितें जाता सहन करूं जायना म्हणटात. तशींच आमी पळयत आमगेले आमी साधना करता आसा ती आनी आमी वैष्णवाल संघांत आसता ती तेन्ना वैष्णवाल संघांत आसतना भक्तां मध्ये आसतना आमकां भारी खुशी जाता जाल्यार आतां आमी भक्तां दुखून दूर आसा ती तेन्ना हें आमगेले खातीर एक प्रकार म्हणटात पळय आमी मनावर येता की आमी भक्तां दुखून दूर आसतना आमकां तांकां कितली उडगास येता ती और केन्ना आमी नेक्स्ट ते भक्ताल संघांत वचयत केन्ना नेक्स्ट कार्यक्रमांत भाग घेत देवस्थानां वचयत तशें आमकां दिसता तेन्ना आमकां कळटा तसले भावना आसता म्हळ्यार आमगेल्या मनांत ताजे खातीर एक व्हड व्हॅल्यू आसा हें आमकां जावका अशें दिसल्यार हां वय एक आसा हें चांग जाल्यार टायम मेळ्ळ्यार वचचें
नातल्यार जायना अडनक तशें कांय व्हड विशय न्ही. म्हळ्यार आमी ताका त्या वस्तूक व्हॅल्यू करना ती. जेन्ना आमकां दिसतलें केन्ना नामस्मरण पास करूं येता, भक्तां मध्य वचून आमी केन्ना चांग रुपार आदान प्रदान करूं येता, असो पुरा विशयान तो आमकां मिस जाता जाल्यार आमकां कळटा की हो भक्तीचे विशय पुरो आमच्या जिवनांतू ते व्हड व्हॅल्यूचे म्हूण, ते इम्पॉर्टंट आसा ऑर एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट आसा म्हूण. सो हें अशी मना व्हरतरी आमी पळय येता की असल भावन आसा की आमकां खंयचे वस्तय और वस्तू और व्यक्ती नातल्यार हें सगळें संवसारांत कसलें व्हॅल्यू ना. म्हळ्यार त्या विशय कितलो इम्पॉर्टंट हा म्हूण कळटलें आमकां. की आमी अशी सांगतलीं की हो व्यक्ती नातल्यार ह्या संवसाराच कांय व्हॅल्यू ना, मागीर जिवन ना कसलें म्हूण. म्हळ्यार ते तितलें इम्पॉर्टंट म्हूण. चैतन्य महाप्रभू एक भक्ता रुपार येवन हो विशय तांगेले ते भक्तीचे विशय सांगता आसा ती शुन्यायितम जगत सर्व म्हूण. हे सगळें शुन्य म्हूण, जगताक कांय अर्थ ना हे देवा तूं नातल्यार. सो म्हळ्यार कितलें एक इम्पॉर्टन्स आसा म्हूण ते पळयत. आमी होची ह्यांचे विशय आमी हांतूय पळयत अर्जुनान सांगचे आसा. केन्ना ते युद्ध जातरी कृष्णाले अवतार जाता तेन्ना अर्जुनान ते युधिष्ठिरा सांगचे आसा. आमी फुडें ते डिस्कस केलेलें आसा. यस्य क्षण वियोगेन लोको ही अप्रिय दर्शन. म्हणजे अर्जुनान युधिष्ठिरा सांगचे आसा की क्षण देवाले क्षण वियोगेन एक क्षण दे कृष्णान नातल्यार कसं जाता. सेम हे चैतन्य महाप्रभू कशें सांगता आसा पळय तशी अर्जुनूय सांगता आसा. लोको ही अप्रिय दर्शना. हे सगळ्यांची म्हणटात पळय लोकांची अप्रिय जालना ते. अप्रिय म्हळ्यार कसने हातूंत प्रितीची वस्तू कसने प्रिय वस्तू ना म्हणून देवाल नातील निमित्त. सो आमी पळयत हीच भावना अर्जुन व्यक्त करता म्हणून. म्हळ्यार हें पुरो कसने अट्रॅक्शन ना म्हाका हे संवसारा खातीर म्हणून. सो त्या प्रकारार अर्जुनूय एक विरह भावना तागेलें युधिष्ठिराक सांगता आसा म्हूण. कृष्णानातल्या म्हाका कांय करूं जायना, ह्या वर्ल्डाक कांय संवसाराचे कांय व्हॅल्यू ना कृष्णान नातील निमित्त म्हणून. आतां कोण भक्तीन तूं नाशा पुरो और म्हणटात पळय भक्तींत कोणा रुची ना और देवाल विशय कोणा मन वचना और थोडे कसने गोत्त आसा देवाल विशय तांकां अशें दिसचें पुरो की तांकां संवसाराचे विशय जावका आनी म्हणटात पळय की त्या तांकां संवसाराचे विशय कसं जावका तांतू देवान तांकां हेल्प करता म्हळ्यार त्यात मात देवाल व्हॅल्यू आसा. म्हळ्यार आमकां आमी साधारण म्हणटा कोण देवाक खंयच्याय रितीर देवाल्या वचचे तो व्हड विशयची जाल्यार मस्तपंत आमी पळयता ती की कसन की एक कश्ट येता वा कसन की एक अगत्य स्थान मात देवाल प्रार्थना करच्यो देवाल उडगास येता. म्हळ्यार संवसारांतलो जावचे अशें कसन की वस्तू आमकां जावका आनी देव आमकां ते दितलो ताजे खातीर देवा व्हॅल्यू आसा. संवसाराचे विशय आमकां नाका जाल्यार देवाकय कांय व्हॅल्यू ना. तशी जाता कृपंत जाल्यार भक्त कोण आसता ती तांगेले तें उपरट आसता की हे संवसाराक कांय व्हॅल्यू ना देवाल न्ही. हाची हाची अर्थ आनीक एक आमी एक प्रसंग पळोवन पळयता. तें प्रसंग पळोवन आमी हाची वायंड अप करुया. भारी एक हे हांवें एक भारी एक चंद प्रसंग आमी आयकला ज्या देवाल विशय म्हळ्यार आयकल्यार कितले पंत आयकूं येता. सो हें महाभारता दोखूनची तेन्ना आनी हांतू आमी आतां सांगिल्लो विशय पळय की कोण खंयचे एक मनशाक ताका कसन जाव काय संवसारा विशय म्हळ्यार दुड्डू आसच्या पुरो और कसं आसच्या पुरो ते प्राप्त जावच्या खातीर देवाल हेल्प जावका जाल्यार देवाल व्हॅल्यू आसा. तें कसं जावक आशिल्लें ताका देवा दोखून मेळटा म्हूण देवाल व्हॅल्यू ना, जे देवाल कांय उपयोग ना तशी त्या मनांत आसता म्हूण. आनी तो विशय आमकां दुर्योधन करून दाखयता म्हूण पळयत. ते आतां मी प्रसंगा पळयत. कसं जालें की तुमी मस्त कडच्यान तुमी आतां भक्तीन तूं भारी एक चांग रुपार भाग घेता आसा ती तुमगेल रुपार साधन करून चांग रुपार तुमी मुखार सोच्या वता आसता ती तेन्ना अशी आमकां कोणी मेळच्या पुरो ती की कसं न्ही एक 2 घंटे जप करून बसचें कसं मेळटा तूं कसं कोणी दुड्ड दिता तुवें कसं न्ही हें केल्यार दुड्ड मेळटा तुवें असं सकल मस्त सकल विचार येवच म्हणटा जन मेळच्या पुरो ती कि कसं है कि पूरा वस्तु दुडवान और असल पूरा विषय न वैल्यू करचे
हें पुराय करचें, एक एक दोन दोन घंटे वाजून बसचें, जप करचें, हाजेन कसन कितलो दुड्ड मेळटा. म्हळ्यार त्या प्रकारारी त्या व्हॅल्यू तशी पळोवचें, कोणाली पळोवच दृश्टी तशी आसचे पुरो, जाल्यार भक्तां खातीर तसले दृश्टी न्ही. सो आतां आमी पळयता की कुरुक्षेत्र युद्धा पशी फुडें दुर्योधनान कसन की एक चॉयस करता आशिल्लें. ते कसन नाशिल्लें तागेली चॉयस, कृष्ण की कृष्णाली सेना, सेना यदू सेना की नारायणी सेना म्हणटात, तांगेली दोन हातूंतल्यान ते एक चॉयस करता आशिल्लें. सो आमी ती एक काणी पळयत. सो दुर्योधन सुरेवता कृष्णाले शयन कक्षांत, आनी थंय वचून पळयता थंय जागो, आनी कृष्णाले मस्तका लागीं देवाल मुखा लागीं त्या सायडा वचून बसता. अर्जुन चिक्के नंतर येता, आनी तो देवाल चरणकमला लागीं येवन बसता. आनी अ, दुर्योधनानी तशी अर्जुन थंय बसता. ते आतां कृष्ण केन्ना उठयतलो म्हणटा आनी वेट करून बसतात. कृष्ण उठयता. कृष्ण उठयले सुद्दां कृष्ण अर्जुन ताका सुरय दिसता कृष्णाक. हो अर्जुन आयला हांवें तू, कसन काम आसा, कशें आयला सकाळी फुडें म्हणून अशी कृष्ण निमगेता. हो आनी बगलेन पळयता ना, हा दुर्योधना तू आयला हांवें, तुगेले खातीर हांव कसं करीत, तुगेलें कसं कार्य आसा. पूण त्या प्रकारान कृष्ण उठयले सुद्दां तांगेले तें उलोवचें सुरू करता म्हूण सांगता. मागीर तशी उलयता, मागीर दुर्योधन पॉयंटार येता की आतां तूं कोत्ता आसा, युद्ध जेवचें आसा कुरुक्षेत्राचें, आनी म्हाका तुगेलो तूं कसं की एक हें म्हणटात पळय अलायन्स करता, वा तुगेलो एकटो मेळ न्हू, त्या युद्धांत तुगेलें एक सहाय जावपा. तेन्ना अर्जुन सांगता, हांव त्यांची कारणान आयिल्लो आसा, तें तुगे कृष्णा युद्धांत तुगेलें सहाय जावंक आमकां म्हूण. तेन्ना दुर्योधन सांगता की तशी अर्जुनान सांगली सुद्दां फुडले दुर्योधन सांग, ना ना कृष्णा हांव सुरय आयिल्लो, अर्जुन मागीर आयिल्लो. तेन्ना कृष्ण सांगता की भाई तूं सुरय येवन आसचें पुरो, जाल्यार सुरय हांव अर्जुनाक पळयलेलो ना, उठयले सुद्दां दोळे म्हणटात पळय, हांव पळयले सुद्दां म्हाका अर्जुन सुरय दिशिल्लो. आनी न्हय जाल्यार अर्जुन प्रायेन तुगेल्या किना सान आसा, केन्नाय सान्नाक सुरय चॉयस दिवका म्हूण कृष्ण सांगता. दुर्योधनाक चिके म्हळ्यार तशें ना पळय म्हण ताका तशें एक जालें. तसलें की ताका तूं चॉयसान तूं बेस्ट चॉयस जावपाक आशिल्लें ताका. आनी आतां अर्जुनान चूज करूं येता न्हू, ताका कसं जावपाक. आनी मात एक प्रकारारी मागीर कृष्ण तशी सांगता, आनी कृष्ण सांगता की तुमी दोगय जण मेगेल खातीर परिवारच, ताका हांव लेखलां युद्धांत हांव भाग घेयना म्हूण, हांव कसले शस्त्रांनी घेयना म्हणून सांगता की, म्हळ्यार तुमी दोगय जण परिवाराच मेगेले, हांव ह्या सायडा दुखून आनी त्या सायडा दुखून हांव युद्धांत भाग घेयना म्हूण. तेन्ना तांकां दिसता की तूं युद्धांत भाग घेयना जाल्यार कसं नासतना बाबा. तेन्ना कृष्ण सांगता की एक सायडान तूं कोणाले एक सायडान हांव म्हणटात पळय कसले शस्त्र न्ही घेयनासी एडवायझर जावन, म्हणटात पळय एक मार्गदर्शक सी जावन एक सायडांत आसतलो, आनी खंयची ऑपोजीट सायड आसा विंगड सायड तांकां ते सगळी नारायणी सेना मेगेली सेना मेळटली म्हूण. तो तुमगेले दोग जाणांक चॉयस हें आसतलें की तुमगेले हातूंत एकल्यान म्हाका हांव तुमगेले पार्टींत आसतलो, तुमगेले सायड आसतलो जाल्यार हांव युद्धा भाग घेयना, मार्गदर्शन करूं तयार आसा. आनी कोण म्हाका चूज करता ती अर्जुनान केल्यार पक्कने दुर्योधनाक सगळी नारायणी सेना मेळटले. सो अर्जुनाक सुरेश सांगता म्हूण. तेन्ना दुर्योधना दिसता की जालें ना आतां, कसं करचें हांवें. खंडीतची अर्जुनाक नारायणी सेना निमगून घेतलो, आनी ताण नारायणी सेना घेतल्यार जाल्लेंच युद्ध. कसलें की नारायणी सेना इतलो व्हड आसा, कोणाल सायडा देखून नारायणी सेना युद्ध करता, तांणी विन जातली न्हू. जालें आतां हें कुरुक्षेत्र युद्ध जालें म्हूण अर्जुन विन जाल्लो म्हणून दिसता की दुर्योधनाक जालें म्हूण. तेन्ना अर्जुन भारी नम्रतापूर्वक देवाक पांय पडून दुनियातना, कृष्णा तूं आमगेर ಒಟ್ಟು येवका. दुर्योधन कशें खुश जाता काय मनान तूं सनाक एक बुद्धी ना अर्जुनाक म्हणून. म्हणटात पळय तसं की एक म्हणटात पळय इमोशनल सी जावन ताणें डिसिजन घेतलें कसले बुद्धीची उपयोग करनी, नारायणी सेना घेवंक आशिल्लो ताणें म्हणून सेंटिमेंटल जालो अर्जुन म्हूण तशें ताका दिसता की. जाल्यार दुर्योधन तो डिप्लोमॅटीक ना, अशी दाखोवन दिना ओ बाशा, म्हळ्यार म्हाका एक कृष्ण जावंक आशिल्लें तशी सी तो तागेलें तें एक व्यक्त करता. जाल्यार आतां कसं करचें, अर्जुनाक कृष्णाक घेतलें न्हू,
चाहत असलें हांव आतां कसं करचें आतां म्हाका नारायणी सेना न्हू, म्हाका चॉयस आसा. कृष्णा अर्जुनान तुका सिलेक्ट केलें, मनान तितलें खुश जाताच खंय की नारायणी सेना म्हाका मेळ्ळी न्हू, म्हाका तिची म्हाका जावंक आशिल्ली म्हणून. जाल्यार दाखोवन दिता तो डिप्लोमॅटीक दुर्योधन, दाखोवन दिता आसा वाद कसं करचें, मेळ्ळें मेळ्ळें म्हाका अर्जुनाक, कृष्णा तुगेलें. आनी मागीर भारी खुशेर वता तो आनी हस्तिनापुरांत गेले कौरव कॅम्पा भितर वता आनी म्हणटात पळय तें सेलिब्रेशन सी, भारी खुशेली तो येवन सीदा त्या दरबारांत येवन पुरो म्हणल्यार धृतराष्ट्र भीष्म आनी द्रोणाचार्य पुरा जन आसत न्हू, थंय येवन सांगता तो सीदा अनाउन्समेंट करता, सगळी नारायणी सेना म्हळ्यार तुमगेले खातीर एक गुड न्यूज आसा म्हणून. सगळी नारायणी सेना आमगेले आसा. आनी अर्जुन म्हळ्यार आनी अर्जुन आनी कृष्णा सूट केला आनी कृष्ण काय लढाई भाग घेना, खाली मार्गदर्शन जाता. तेन्ना भीष्म म्हणटात पळय एक प्रकार माती धाडोवन घेता काय, नारायणी सेना नारायणान नातल्यार कसं करची तुवें म्हणून, तुका बॅड डील मेळना म्हणून. म्हणल्यार त्या प्रकारान तो भीष्म सांगता काय. जाल्यार दुर्योधन त्या मना व्हरना, म्हणटा म्हणल्यार तो तागेले ते मुडार आसता की नारायणी सेना मेळ्ळी, नारायणी सेना मेळ्ळी. कृष्ण तर फायटय करना, ते कसं युजलेस. लढाईत भाग घेता जाल्यार पुणें ना, जाल्यार भागय घेना काय तो, तशें न्हय म्हणून. सो आमी पळयत तागेले खातीर कृष्णाल कांय व्हॅल्यू नाशिल्ली. सो तें एक आमकां दिसचें पुरो दुर्योधन म्हणून. जाल्यार पुरा जनाल भितर एक सांत दुर्योधन आसचीची. देवाल व्हॅल्यू केन्ना आमकां कसं जगत्याची वस्तू जावका, तेन्ना आमकां देवाल व्हॅल्यू. जगत्याची वस्तू मेळ्ळ्यार देवाल व्हॅल्यू ना आमकां. तशी ते दुर्योधनाल ती प्रवृत्ती आसा म्हूण पळयता. आनी आमगे पुराजनार भितर एक तो सांत दुर्योधन आसची खंडीत. थंय आमी कसं जगत्याच्यो वस्तू जावका जाल्यार देवाक तितली व्हॅल्यू दिना ती म्हूण. देवाल वस्तू पुरो आमकां जावका संवसाराच्यो, तशी त्या प्रकारार ती एक मेंटॅलिटी आसा म्हूण पळयता म्हूण सांगिल्लें. सो दुर्योधनान मुखार येता आमी भगवद्गीतान ते एक मेंटॅलिटी पळयता. सुरेच्या अध्यायांतूची केन्ना ते दोन्ही सायडाचे कुरुक्षेत्रांत तूं ते युद्ध मुखार एकट तेकट राबता ते मिलिटरी फॉर्मेशन करून तेन्ना ताणें द्रोणाचार्याक सांगचें आसना कोण कोण युद्धांत भाग घेता आसत म्हणून. तांतूं तशेंच पुरो सांगचें आसना अस्माकं तु विशिश्ट ये तन्निबोध द्विजोत्तम म्हणून द्रोणाचार्य तांणी सांगचें आसा. हे द्विजोत्तमा पळय कोण कोण हे युद्धांत भाग घेता आसा ती म्हणून. पुराजनाल नांव सांगता तो. पांडव सायडांत कोण आसा ती, कौरव सायडांत सांगता ती. जाल्यार तुमी पळयल्यार मना व्हरल्यार पळयता पुरा जनाल नांव घेता जाल्यार कृष्णाल नांव घेना दुर्योधन. इतले सकयल पुरा जनाल योद्धाल नांव घेता, अर्जुन भीष्म पुरा जनाल अश्वत्थामा आगेल तागेल कितले श्लोक आसा ते ताण नांव घेवचें. कृष्णाल नांव घेना तो. कसं जाल्यार की अर्जुनाल रथारी कृष्ण बसला जाल्यार तो नोटीस करना. कसं जाल्यार की तागेल्या मनांत कसं नसा, कृष्ण काय फायटिंग करूं काय ताण कशी सांगना, युद्धांत भाग घेना, तो शस्त्र मात घेयना, मार्गदर्शन मात करतलो. ताची कसं नाही व्हॅल्यू आसवा. व्हॅल्यू अशी वस्तू पुरा म्हाका मेळ्ळा न्हू नारायणी सेना. जाल्यार आमी कोत्तास महाभारताचे कुरुक्षेत्रांत युद्धांत पळयत की पांडवान पुरा खंयची खंयची ते इम्पॉर्टंट बॅटल आसा पळय महत्वाची युद्ध, भीष्मालें द्रोणाचार्यालें अश्वत्थामा पुरा हांगा तो आमी पळयत. कर्णालें द्रोणालें शाल्यालें दुर्योधनाल समीत कृष्णाल मार्गदर्शन श्रेष्ठ आशिल्लें. ताजे निमित्त तांणी युद्ध विजयी जाता ती तांतूं कांय संशय ना. त्या महाभारत आमी पळयल्यार पळयत क्षण क्षणाची खंय खंय महत्वाचे विशय येता, युद्ध इम्पॉर्टंट येता, कृष्णाल मार्गदर्शनान अशी त्या पांडव मुखारसून वता ती. सो आमी पळयत की ते कशें आसा म्हणून. सो ते आमगेल जिवनांतूय आमी पळयत पण आमगेलें कुरुक्षेत्र आसा आमगेल जिवनांतू. आमगेल पुराजनाल विंगड विंगड परिस्थिती आसा जिवनांतू. आमगेल कुरुक्षेत्र आसा जाल्यार आमी पळय आमगेल कुरुक्षेत्रांतू दुर्योधना म्हण की आमकां पुराजन दिसता ती विंगड विंगड जन, जाल्यार आमकां देव दिसना. देवाल ते एक प्रेझन्स आमकां कळना. देवाल ते एक रोल आमगे लायफांत कसो आसा म्हूण आमकां कळना. देवाल कसो व्हॅल्यू आसा म्हूण ते आमकां कळना. देवाल कितें सुप्रीम व्हॅल्यू आसता देवाल मार्गदर्शन मेळ्ळ्यार आमी जिवनांत कशी मुखारसून वचचे ताजी आमकां मनावरच तशी आमकां ते कल्पना शक्ती ना आमगेले. देव सगळें ते कुरुक्षेत्राचे युद्ध त्यागेल मार्गदर्शनान एक शस्त्र उखडनासी
सगळ्यांची त्या कुरुक्षेत्रात युद्ध पांडव विजयी जाता ती तशी देव त्या कोरून दाखयता. सो देवालें आमगेले कोणचे एक भक्त आसा ती तशी आमी पळयता तांगेले जिवनांतू देव तशी एक प्रकारार आसता. नाना प्रकारारी देव गुरू रुपारी वैष्णवा रुपारी आमकां जिवनांत कशें मुखारसून आमगेले कुरुक्षेत्रा युद्धांतू कशी मुखारसून वचचे म्हूण क्षण क्षण देव आमकां मार्गदर्शन करता. ते आमी ते व्हॅल्यू करता म्हूण आमी पळयता. कसं जालें की एक भौतीक दृश्टीन पळयल्यार देव आमकां दिसना, देव कांय फॅक्टर ना म्हणटात पळय खंयच्यान तूं कसं नासतलें म्हणून ताका मना वचना. जाल्यार देव म्हणटात पळय दिसनातील फॅक्टर पुरांत भक्ताल खातीर देवाल दृश्टीनच देवाल दयेनच पुरा जावचें म्हूण भक्ताल मनांत ते एक विश्वास आसता म्हूण पळयता. खंयचो विशय असो हो जगत्याचो अशें दिसता की देवाल दयेनच देवाल मार्गदर्शनानूय दिसचें पुरो. हें आमगेल्या दोळ्यान आमकां म्हणटात पळय ते दिसचेच ना जाल्यार ते म्हणटात पळय कसने करिसो प्रभुपाद स्वामीने सांगचे आशिल्लें हें जगत्याचे पुरा विषय कसने असल्यारी नासल्यारी ताका कांय नाही देव कसन जावं का ते दिसता म्हणून. कसलें की तांणी सांगिल्लें न्यूयॉर्का वताना तांगेले कसने एक दुड्डू नाशिल्लो, कोणी कॉन्टॅक्ट नाशिल्लें थंय वचून कोणी खंयचे एक इन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट नाशिल्लें की खंयचे एक व्हड म्हणटात पळय एक ऑर्गनायझेशन आसा कोण तांकां दुड्ड दिला तांकां राबू जाग दिला कसने ना तांगेलें. मात तांगेलें कसं नाशिल्लें देवाल वयर विश्वास. आनी थंय दोकून तांगेलो ते एक विश्वास इतलो दृढ आशिल्लो थंय दोकून आज आमी पळयता की हजारो कडल्यान अ, हजारो न्ही लक्ष कडल्यान भक्त सगळ्या विश्वांत आसा ती कितली कडेन मंदिर कसन जाल्लेलें आसा तांगेलो तो एक विश्वास तांकां देव ते मोस्ट व्हॅल्युएबल थिंग म्हणून तांकां गोत आशिल्लें तें. सो तांकां तें विंगड जेन्ना कसन तें व्हॅल्यू दिसना आमगेलें साधारण मटा तांकां तें कळ्ळें म्हूण सांगीत. सो मस्त टायमान तो अशें आसता आमगेले भावना की खंयचे एक प्रकारान आमगेले एक जिवनांत कसं एक सहाय जाता त्या प्रकारान तितलें देवाक व्हॅल्यू आसता म्हणून. आनी एक प्रकार आमकां कसं आमकां जावंक आशिल्लें तें मेळना नासल्यार आमकां दिसचें हें कसं ना जाल्लें म्हणून. तसलें की आमी पळयता कसं एक कश्टार हें आसता अगत्य आसतना मात देवस्थानां वतात जन ते कसं कार्य करता ती आनी तें जाल्ल्यार अडना म्हणून म्हळ्यार तें कंटिन्युटी आसना म्हूण पळयत. सो ह्याच विशयान म्हाका ते गोपिका जनाल भावन कशी आसा ते आमी नेक्स्ट टायम पळोवया आतां टायम जाल्लेलो आसा. सो आमी एक 3-4 इम्पॉर्टंट पॉयंट डिस्कस केले आतां आमी रिकॅप करता मागीर आमी एक रावंड हरे कृष्ण महामंत्राचे. सो आज आमी फर्स्ट पॉयंट हें डिस्कस केलें आज आमी 7th वर्स डिस्कस केलेलें तो आमी हे विशय पळयलेले की कशी देवाल प्रेझन्स आमी फील करचें म्हणून आमी केन्ना साधना करता ती देवाल विशय खंयचे नामस्मरण देवस्थाना वचचें कसं एक प्रकार सेव करता ती तेन्ना आमी कसं प्रयास करता आसता ती की देवाल ती एक उपस्थिती आमगेल्या जिवनांत कशी एक देवाक आवाहन करून तेगेलें तें सानिध्य तेगेली कृपा दृश्टी आमगेले वयर येवचें त्या प्रकार आमी प्रयास करता तीची साधना भक्ती म्हणून. जाल्यार की आमगेल्या जिवनांत आमकां प्रत्यक्ष रुपार देव दिसना जाल्यार आमी भक्तीचे विंगड विंगड कार्य करून देवालें प्रेझन्स देवाल सान्निध्याचे आमी अनुभव करूं देवाल दृश्टी आमकां जावका त्या प्रकारान आमी प्रयास करतात. आमी तें एक एग्जाम्पल पळयलें कशी प्रभुपाद स्वामी कशी तांगेले गुरूल आज्ञा पालन केन्ना करता ती तेन्ना तांकां दिसता आशिल्लें की गुरू तांगेलो टू आसा तें एक आमी पॉयंट पळयलें. मागीर आमी हो विशय पळयलें की कशी कोण भक्त जन आसता ती तांकां देव नासल्यार हें वर्ल्डाचें कांय व्हॅल्यू ना आनी खंयचेय विशय आमकां व्हॅल्युएबल आसल्यार ते नासल्यार आमी ते मिस करता ती आमकां ते सहन करचें जायना. आमी ते दृश्टांत पळयलें की कशी कोण एक चेडूं भायर गांवांत गेलें आनी कसं एक संपर्क ना म्हळ्यार तें रिलेशनशीप तितलें इम्पॉर्टंट न्हय अशें पुरो म्हणून. जाल्यार आमी पळयता की खंयच्यो वस्तू आमगेले स्वल्प काळार व्यक्ती ना आनी आमकां ताचे विशय मस्त उडगास येता ते आमकां जावका म्हळ्यार ते आमगेल्या जिवनांत ते मस्त व्हॅल्युएबल जाता म्हूण आमी पळयत. आमी पळयलें की चैतन्य महाप्रभू कशें सांगता ती शून्यायतम जगत सर्वम म्हणून. अर्जुनाने ते युधिष्ठिराक सांगचे यस्य क्षणवियोगेन लोको ही अप्रिय दर्शन तो विशय आमी आयकली ती तशींची मुखारसून वचून
आम्ही ह्या एक कशी अ, दुर्योधनाला एक प्रसंग आम्ही पळयलाय की कशी त्यांनी त्या कुरुक्षेत्र युद्धा खातीर कृष्णा मेळू चमकली ती आणि कशी अर्जुनानं कृष्णाक सिलेक्ट केलें आनी दुर्योधनाक ते नारायणी सेना मेळ्ळी जाल्यार एक दुर्योधनाक भारी खुशी जाली की कृष्णाले अगतिना तागेले रिसोर्सीस मेळ्ळा पुरो म्हणून तें आमी एक पळय येता की ऑल्दो ते दुर्योधनाले जाल्यार आमगेले मनांत एक पंत तशी आसता की आमगेलो विषय पुरो आमकां जावका देवान दिल्ल्या पुरो म्हणून मागीर त्या देवाला अगेर ते कंप्लीट जालें आमकां जावका अशें विषय मेळ्ळो ना तेन्ना त्या देवाली युटिलिटी थंय फिनिश जाली म्हणून तशें त्या प्रकारान जाल्यार आमी हो एक विषय पळयलें की आमगेल जिवनांतूय आमी पळय येता एक भक्ताल जिवनांतू आमी प्रयास करूं येता की पुरा विषय आमकां देवान करचे म्हणून आमी त्या मुखार कुरुक्षेत्राचें एग्जाम्पल पळयलें की दुर्योधन कृष्णाक रेकग्नायज करना बाकी पुरा जाणां ते भगवद्गीतान सांगता आनी आमी मुखारसून पळय येता की कृष्णान मार्गदर्शनारीची तें युद्ध विन जाता म्हणून तशीच आमगेलें निजी जीवन एक प्रकारार पुरा जाणां परिस्थिती आमगेल लेकार आमगेल कुरुक्षेत्र युद्ध आमी युद्धांत भाग घेता आसत आमगेल जिवनांतू तांतू आमकां कृष्णालें मार्गदर्शन आमी केन्ना घेवचे प्रयास करता ती शास्त्रां दखून भक्तां दखून गुरू आज्ञा दखून तेन्ना खंडीत त्या मार्गदर्शनारी आमी आमगेल जिवनांत विजयी जातलीं म्हणून आमकां खंडीत विश्वास दवरता ह्यांची पॉयंट आमी मुखारसून ते गोपी जन कशी बिहेव करता ती ते आमी नेक्स्ट टायम कंटिन्यू करूया आतां 108 म्हणटा हरे कृष्ण महामंत्र कलकिलीन प्रार्थना हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. धन्यवाद. आज पुराजना जॉईन केले का तर नवरात्रीचे इथले महोत्सव आवडल्यार वय 8 घंटे चलेल असं ऑलरेडी. कोणाक कसं नाही शेअर करू का कॉमेंट करू का जाल्यार करूया ते 1-2 मिनिट मी राहतो म्हणजे नेक्स्ट संडे खंडेता मिळेल. नेक्स्ट संडे आम्ही ह्याची वर्ड्स कंटिन्यू करूया आणि एक आनंद वृंदावन चंपू दोकून ते एक गोपी जनाल भावना कशी कृष्णाल प्रती तांगेल एक प्रीती ताजे एक प्रसंग कोणाक कसं शेअर करू का की हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मिळणार. पुरा जना धन्यवाद. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण.